संवसारभर सोबीतकायेक लागून वळखतात ती गोंयची दर्यादेग चडांत चड धोक्याची वाठार जावपाक लागल्या, फक्त सैमाक लागून न्हय तर मनशाच्या बेपर्वा वागणुकेक लागून। परिपूर्ण फोटो वा व्हायरल रील काडपाच्या सर्तेन जायते पर्यटक उक्तेपणान प्रतिबंध दर्यादेगेवयल्या वाठारांत हुपतात। तांबड्या ध्वजाक शिटकावणी बॉर्डरीक आनी लायफ गार्डांकडल्यान परत परत इशारो दिवपा कडेन दुर्लक्ष करतात। तांबडे ध्वज हे सजावट न्हय तर खर प्रवाह, अचकीत पडप आनी अदमासाक येवंक शकना अशा भरती आनी सुक्तीची स्पश्ट शिटकावणी। सुरक्षेच्या नेमाक हो उक्तो आडनदर सोशल मिडियाचेर फक्त कांय सेकंदां खातीर जिवाक धोको निर्माण करता। सतत शिटी, शिटकावणी आनी शारिरीक हस्तक्षेप लेगीत आसून लेगीत जायते पर्यटक वाद घालतात, आयकपाक न्हयकार दितात वा खिणा उपरांत धोक्याच्या वाठारांनी परततात अशें ड्युटीचेर आशिल्ले लायफ गार्ड सांगतात। ताचे परस चड भिरांकूळ म्हटल्यार जागृताय आनी देखरेखीचो उणाव। कुटुंब, गट, भुरग्यांक लेगीत जिवाक धोको निर्माण करपी परिस्थितीचो सामना करपाक लागल्या। एक चुकीचें पावल, एक अनपेक्षीत ल्हार आनी एक सुटी शोकांतिकेत रूपांतरीत जावं शकता। आता दर्यादेगेर स्वयंसेवी आदाराची बेगोबेग गरज आसा। प्रशिक्षीत कर्मचारी जे पर्यटकांक शिक्षण दिवन प्रतिबंध वाठारांपासून पयस व्हरून आनी प्रतिबंधाची पयली वळ म्हणून काम करून लायफ गार्डाक मदत करू शकतात। जागृताय मोहीम आनी खर अंमलबजावणी रोखडीच प्राधान्य दिवपाक जाय। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।